तर काल लोकसभेत एसटी रिजर्वेशन बिल येवपाचें आसलें, मात इंडिया अलायन्स आनी काँग्रेस काँग्रेस आनी बाकीचे जे पक्ष आसा तांकां सध्या कितें करचें आनी कितें ना तें खबर ना. पयर हांगा आपाचो आमदार सांबाचेर उलोवपाक लागलो. तुमी समजा सांबा खंय विधान जालो आपूण 7 आमदार हांगा सगळ्यांक कितें करता, सगळे बेशूद करता अशें ताणें हांगा उलयलो. ताणें गब्बराचें हें दिलें, कसल्यो गोश्टी कांयच करनासतना स्वता कर्तृत्व सिद्ध करनासतना ह्यो गोश्टी काही लोक करता. खबर जाता आज जगात 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आमी केली आनी आमी 3ऱ्या आनी 4थ्या जाग्यार हेच्यामध्ये आयले. त्या खातीर आतां मुखार आमी नक्कीच बरें काम करतले. ताका सगळ्यांनीच काँग्रेसी एसटी कम्युनिटी पडिल्लें ना म्हणटा तुमी? पडूं ना. इतले ट्रिलियन इकॉनॉमी आमची जाली आनी ताजें कौतुक करून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हें शुभ हें दिवन तांणी हें मुखार वचपाक जाय आशिल्लें, तें तांणी केलें ना. हें लक्षांत हाडा. कारण पयलो आसा आमचे US, दुसरो आसा चायना आनी हे इतलें आसना. देर इज अ वास्ट डिफरन्स बिटवीन चायना आनी US. आसतना आमी आमची प्रगती केली. ही प्रगती मुखार कशी वचपाक जाय हें पळोवपाचें सुद्दां असले गोश्टी करप हें बरोबर ना. The ST bill, the Congress did not oppose it. Just telling you, it was not put. There was another thing with regards to Bihar. Okay, that was a constitutional crisis. Do not put that thing that they opposed it. Was it tabled? It was not tabled in the first place. So let it be tabled. And our captain, South Goa MP, has taken this issue, consistently spoken on this issue. So let them table it. They have to table it again. Kitli billing ele. So many bills that are tabled. They have to be this. What stops them from tabling it again? Let them table it again. So let's not divert the attention today. The focus should be on the corruption in the tourism department, on beach cleaning scams, on how footfalls have fallen, and you will see how we expose them. Also the social welfare department has their demands high. We will prove to them that their department has failed the people of Goa. Sir, CM म्हणटा की सर बिल तुमकां काँग्रेसीकूच येयल्लें नाका अशें. तो CM कितें म्हणटा, CMाक आन्सर हांव दिवपाना. We have said that very, very specific. We are with the ST people. We have fought for it here. And in the parliament, it was not tabled. Okay, it was not tabled. Let them table it. There was another issue that was being discussed before. That was their tactic. When they knew that there was noise happening, they purposely bought it to make sure that this doesn't come. When there were people or MPs wanting to be heard. Why do you bring it at that time? This is a tactic of the BJP to divert this. They didn't want it to get it. CM म्हटलं समज 27 येणार तुम्ही काँग्रेस जबाबदार असता. CM जायता रे पयलीं सुद्दां CM 27 येत जाल्यात. असले मात इंडिया अलायन्स आनी काँग्रेसीन अपोज केले आनी बोबाळ जालो. ताका लागून हांव सुद्दां एडजस्ट करचें पडलें. पळय कितें आसा सेंट्राक कितें घडटा कित्याक लागून जालां तें तांकां चड खबर आसतलें. पण ST रिजर्वेशन हो डिमांड जो आसा हो आमी विधानसभेन घातलेलो आनी तो जावपाक जाय म्हूण आमचो प्रत्येक वेळा डिमांडान जावं बाकीचे जे प्रोटेस्ट वचून केल्ले आसा. सो हो डिमांड जो आसा सेंट्रांतल्यान करून हाडपाक जाय आनी सरकारान हो डिमांड जो रिजर्वेशनाचो तो फुलफील करपाक जाय हेच म्हाका तरी दिसता. आरजीचो कितलो तेंको आसा? आरजी आमी प्रत्येक वेळा जेन्ना ST रिजर्वेशनाचो इश्यू येयल्लो आसा प्रत्येक वेळा आमी सपोर्ट केल्लो आसा. गिरीश बाब तुका दिसता की काल जे अपोज केला पळय तेंच्यांनी बोवाळ केला तो काँग्रेसीन मुद्दम केला अशें दिसता तुका? पळय ते तुमी सारकें काँग्रेसीक विचारचें पडटलें, काँग्रेसीच्या लिडरांक विचारचें पडटलें. आमी तुमकां सांगपाक शकना. तेंचे कडल्यान तुमी क्लॅरिफिकेशन घेया की बाबा कित्याक लागून उपज त्या टायमार ते बोवाळ जाला कित्याक लागून हें केलें. कित्याक आमी आमकां खबर ना त्या टायमार कित्याक जाता. ओके, CM म्हणटा की माटोळी सारके गडगत सारके बजेट आसा. तुका दिसता तशें आसा? पळय माटोळी सारकें बजेट म्हणटा पळय आतां दोंगरूच काबार जाता. माटोळी खंयच्यान हाडटले? माटोळीक जे सामान हाडटा आमी जे माटोळीक लायता ते दोंगरा वयल्यान हाडटा. तुमी मातशें CMाक विचारपाचें की दोंगर सोंपता माटोळीचें सामान खंयच्यान लायतले. तूं म्हणटा बजेट माटोळी जी आसा त्या भशेन बजेट म्हणटा. सो बजेटूय सोंपतलें समज दोंगर सोंपता जाल्यार. सो ते मातशें विचारपाचें म्हाका दिसता प्रेस भावांनी सगळ्यांनी विचारपाक जाय. ओके, थँक्यू.
सर ST रिजर्वेशनाचें बील काल येवपाचें आसलें लोकसभेन इंडिया अलायन्स आनी काँग्रेसीन बोबाळ केलो आनी मागीर हावस एडजर्न केलें मागीर तें बील थंयच उरलें मात STचें बील न्हू सर तें गोंयाक लागून कितले जावपाक जाय इश्यू हांवें काडिल्लो सर कितें जाता ओके सर तुम्ही पॅकेट व्हेल्लेले विधानसभेन आनी आतां CMन सांगलां की माटोळी सारके बजेट आसा ताचेर सर तुमकां कितें म्हणचें दिसता CMक खबर नासतलें की ह्या दिसांनी प्लास्टीकची माटोळी वापरूंक जाय हो BJP सरकार येवन गोंयची प्रथा चवथीची प्रथा पसून हाडल्या आनी ती प्लास्टीकची माटोळी केल्या तशें ताजें बजेट तें सगळें दिसपाक बरें दिसता पूण एक्चुअल तातूंत कांय अर्थ ना तें हांवें दाखोवन दिल्लें GSTP फिगर्स 21.47 वाडूंक जाय हो ग्रोथ मेळपाक 12% 14% तो सांगता तशें न्ही 21.47 वाडूंक जाय हें हांवें काल दाखोवन दिलां सो सरकारान जें कितें केलां तें बरें दिसपाक केलां नाजाल्यार बजेट प्रेजेंट करतना डिस्कशन कित्याक जायना बजेट सेशन फुडें कित्याक व्हरता वोटर अकावंट कित्याक घेतात कित्याक हें शेणिल्लें बजेट सर गुड मॉर्निंग सर काल हांगा सर लोकसभेन सर ST रिजर्वेशनाचें बील येवपाचें आसलें मात इंडिया अलायन्स आनी काँग्रेसीन बोबाळ केलो आनी मागीर हावस एडजर्न केलें तेजेर तुमचें कितें म्हणणें बील येवना आतां एडजर्न जाल्या नंतर वी कॅनॉट ब्लेम टू एनीबडी फर्स्ट ऑफ ऑल पूण एकूच मागणी आसा म्हजी एज अ ट्रायबलच्या सगळ्या लोकां वतीन जे आज बोवाळ घालतात किंवा मागीर ते खंयचीय पार्टी आसूं सगळे इंडिया ब्लॉक आसूं गोंयचे जो ST रिजर्वेशन जो आसा गेली कित्येक वर्सां प्रलंबीत आसा ही गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकां कडेन सहानुभूती दाखयची इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा आनी जें बील आज डिस्कशनाक येवपाक जाय तें डिस्कस करून ह्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर प्रयत्न करचो इतलेंच कळकळीची मागणी आसा 2027 रिजर्वेशन मेळटलें अशें दिसता तुमकां आतां ह्या प्रश्नाचें उत्तर अजून तरी अधांतरी आसा कारण जो पर्यंत हे सगळें डिस्कशन ताजेर डिबेट नंतर तें राज्यसभेन एप्रुवल जाले नंतर तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक शकतलो की जातलें काय ना जातलें बट वी आर हॅविंग अ व्हेरी हाय होप की हें जावपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें सरकार जें आसा तें प्रयत्न करतले अशी आमकां आस्त आसा सर CM सर म्हणटा की बजेट जें आसा तें माटोळी सारकें आसा सारकें भरलेलें ताचेर तुमकां कितें तुमच्यांनी सुद्दां सर हांवें म्हणलां मरे की आतां हो CM सराचो मत आसा हांवें म्हणिल्लें आसा जें बजेट जें आसा तें पणसाच्या गऱ्यांच्या चिप्साच्या पाकिटा सारकें आसा तेवूय बीन पाकीट भरिल्लेंच आसा कारण तें बजेट जें आसा तें गऱ्यांचे चिप्स जे आसात पळय न्ही ते आमच्या गोंयकारांनी आज तें पाकीट तयार केल्लें आसा परत एकदां सांगता तो शेतकार लागता तो कुळागर बसवणार लागता तो पाडेली लागता मागीर गृहिणी लागता सगळे काही गोष्टी लागतात आणि म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा प्रत्येकाचो विशय वेगळो वेगळो आसता आय कॅन थिंक ऑन फ्रॉम दीस एंगल ऑफ थँक्यू